Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. सरकार जीएमसीचो ऑक्सिजन सप्लाय जाग्यार घालूंक धडपडटा. दुसरे वटेन ऑक्सिजन सप्लाय करपी कंपन्यांनीच जीएमसीत धंदो सुरू केला. ऑक्सिजन सप्लायर कंपन्यो थेट पेशंटांक सिलिंडर विकते दिवंक लागल्यात. जीएमसीतले दोतोरूच खंय ऑक्सिजन ना जाल्यार पेशंटांक विकतो हाडूंक लायतात. प्रुडंट एक्सपोजे. हो पळयात आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचो कमेंट. तो म्हणटा खंयच्याच पेशंटाक आपलो ऑक्सिजन सिलिंडर भितर व्हरूंक दिनात, ते खातीर सेक्युरिटी दवरल्या. काही वेळा डॉक्टर म्हणे पेशंटला ऑक्सिजन आणायला सांगतात. नाही, ती चुकीची गोष्ट. आम्ही ते बंद केलं. काही 1-2-3 पेशंटांनी काल प्रयत्न केला की एक जम्बो सिलेंडर आत न्यायला. आम्ही ते बंदी घातलेली, कारण तशी परिस्थिती नाही आहे आणि हे उगीच पॅनिक तयार करतात. असं आणून घरं म्हणून आम्ही तिथे स्ट्रिक्ट पोलीस प्रोटेक्शन ठेवलेलं आहे. एके वटेन हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हणटा की लोकांक सगळो ऑक्सिजन जीएमसीन सप्लाय जाता आणि भायल्यान कोणाकूच ते ऑक्सिजन सिलिंडर भितर हाडपाक दिना. पण तुम्ही आत्ता तुमकां आमी विज्युअल दाखयता की लोकांक पर्सनल ऑक्सिजन हांगचो जीएमसीन विकत घेवचें पडटा. डॉक्टर स्वता सांगता आमचे कडेन सिलिंडर ना, सो तुमी स्वताचो सिलिंडर हाडा म्हणून. तुमकां आतां आमी विज्युअल दाखयतले. आतां आमच्या भुरग्याची बायटूय दाखयतले तेणी कसो स्वता खातीर सिलिंडर मॅनेज केला तो. ऑक्सिजन ना जीएमसी ऑक्सिजन ना म्हणजे आतां आमी वचून विकत हाडचें पडटा. तुमी खंयच्यान हाडटा मागीर? सुपारल्यान हाडचें पडटा कित्याक तांकां रिक्वेस्ट करून हाडचें पडटा. आनी कितले पयशे घेता ते मागीर? ती डिपॉझीट म्हणटा 5,000 डिपॉझीट आहा आनी ते सिलिंडर 400 रुपया घे म्हणटा. आनी सिलिंडर दिले उपरांत तांकां पयशे रिटर्न दिता. ओके, 400 रुपया एक सिलिंडर पडटा. तुजे असले कितले पेशंट भितर स्वताचे विकते घेता? खूब जाण पडटा. तुमकां कितें म्हणून सांगता दोतोर ऑक्सिजन जाय तेन्ना? ऑक्सिजन आतां सद्या म्हणटा ते शॉर्टेज आहा म्हणटा. तुमी तुमकां रेग्युलेटर उरता तेंचे कडेन ना म्हणटा. ते कितें करता आतां समज क्रिटिकल पेशंट येयलो जाल्यार तेंचो रेग्युलेटर काडून हेका लायता. मागीर तो मातसो नॉर्मल आसता, मागीर तो चड येना जाल्यार तेका हेका लायता. तुवें आतां रातच्यान तूं हांगासर ऑक्सिजनाक लागून लोक मरता ते पयले तुवें? ऑक्सिजन पयलें पळय एक तो कोवीड आलो ऑक्सिजन नाशिल्लें, ऑक्सिजन मेळना. जीएमसीक ऑक्सिजन सप्लाय करून तो पेशंट मेरेन पावोवपाचो सोडून कंपनी डायरेक्ट पेशंटांक ऑक्सिजन सिलिंडर विकपाचो हो प्रकार. मंत्री सरकार सांगता एक, चल्ला कारभार राम भरोसे. आता तुम्ही या भुरग्याची बायटू पयली ताका कशे त्रास काडचे पडटा. आपले फॅमिलीक ऑक्सिजन दिवपाक कशे स्वताचे पयशे मोडून भायल्यान ऑक्सिजन घेवचो पडटा. आणि जो खूब ऑक्सिजन वालो जेणी हांगासर ऑक्सिजन जीएमसीक सप्लाय करपाक जावन ते ऑक्सिजन पेशंटा पर्यंत पावपाक जाय. जीएमसीक सप्लाय तेजो कमी पावता आणि प्रायवेट तो हांगासर भायल्या भायर पेशंटाक विकता. ते भुरग्यांक जशें सांगलें की 400 रुपया दिवन आमी सिलिंडर घेता, 5,000 रुपया डिपॉझीट दवरचें पडटा. म्हणजे तो खूब ऑक्सिजन वालो तेणी जीएमसीक सगळे ऑक्सिजन सप्लाय करपाक जाय. तो हांगासर जीएमसीतूच भायल्या भायर धंदो तेणी सुरू केला. दुसरी गजाल, आयज सीएमान आणि हेल्थ मिनिस्टरान सुपर स्पेशलिटी इन्स्पेक्शन करून सुमार 150 बेडेड 2 वार्ड स्टार्ट करपाचे, तांकां ऑक्सिजन फॅसिलिटी आतां सुरवात केल्या. सो ते पेशंट एकदां शिफ्ट जाले की जीएमसी वयलो प्रेशर कमी जातलो. तेजे उपरांत प्रायवेट कंपनी फॉमेंतो, वेदांता, सिमेंट सारखे कंपनी मेळोन सुमार 200 कितले ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिता. ते बाकीच्या हॉस्पिटलांनी आनी जीएमसीनूय घालतले. तेजो प्रेशर जो सिलिंडर आनी जो ऑक्सिजन सप्लाय करतात तेजो लोड आतां कमी जातलो. सो हेतूंतल्यान हो जो पर्सनल लोकांक ऑक्सिजन घेवचो पडटा तो एक प्रश्न सुटतलो अशी आशा बाळगी. आमकां 2 दीस रावन कळटले कितलो प्रश्न सुटता तो. आमची तेजेर नजर आसतली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार, ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, स्टुडंटा खातीर.